गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलीस, ट्रॅफिक पुलीस, फायर डिपार्टमेंट हांची एक मिटींग जाली आणि ह्या मिटिंगेन आमी शिगमो आणि कार्निवलाचे जे ऑर्गनायझेशनल एस्पेक्ट्स आसा ते आयज डिस्कस जाले. तर पयलीं कार्निवलाचेर येवया. कार्निवल हे 4 मेजर सेंटराचेर आमी ऑर्गनायज करतले ह्या वर्सा स्टार्टिंग फ्रॉम 18 फेब्रुवारी. तशेंच 2 मायनर सेंटरूय आसतले, एक पर्वरी आनी दुसरो मोर्जे. थंय ताका आमी बरी पब्लिसिटी दिवपाचो विचार केल्लो आसा. वील बी हॅविंग वायड पब्लिसिटी फॉर दीज ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ गोवा कार्निवल बाय थ्रू प्रेस कॉन्फरन्सीस इन अदर मेट्रोज. आमी रिक्वेस्ट केला की देर शूड बी एम्फसिस ऑन गुड क्वालिटी ट्रेडिशनल फ्लोट्स and we should not allow the quality of carnival floats to go down, and the committees have been requested to finalize the routes, form their organizing committees. As usual, the government of Goa will support them with infrastructure and prizes, and they have to finalize the routes. Most of the committees says they will stick with the traditional routes, so accordingly we have asked them to coordinate with the collector's office and the police, obtain all the permissions and finalize the routes. Accordingly the department will support them in whatever way we can. The first parade will be held in Panje on 18th of February onwards, and thereafter the other centers will follow, followed by Madgaon on the next day, then followed by Vasco, and finally it will culminate at Mapsa, as is the tradition every year. ह्या वर्सा 8 मार्चापासून सुरू जातलो with the first parade which will be held at Ponda. Traditionally the first parades are always held at Ponda, and thereafter we'll have the parade at Panje on the subsequent Saturday, that is on 11th of March. There will be approximately around 17 major and minor centers. The major centers will be Ponda, Vasco, Mapsa, Panje, and so there will be 4 major centers and bakiche minor centers astale. We have reviewed the routes. Again we have asked them to coordinate with the police department, select the floats carefully. And at this time, one important announcement that we have made and asked all the committees to follow is that the Shigmo parades will not be allowed after 10 p.m. and they have to strictly follow the timings. In fact, we have asked the organizers that if the parades do not finish by 10 p.m, then we will ensure that the parades will not happen after 10 p.m. This is because of the recent ruling of Honorable High Court on playing of amplified music. As well as in order to ensure that we follow all the legal requirements, the parades will be restricted up to 10 p.m. Announcements atli poili, we will tell all the requests, all the Romtame and other floats to ensure that they come on time, they cooperate with the committees. But this time, what is going to be different is that we are going to enforce it. So if the floats do not end by 10 p.m, music doesn't stop by 10 p.m, we are going to shut it down. So we request all the participants that they should take note of this timing, because all the committees will strictly enforce it. So I request the committees to say a few words on what is their opinion, because I think they were also very much for this, and they will also have assured us that they cooperate करतले आणि messages पावयतले ऑर्गनायझरांक आणि पार्टिसिपंट्सांक to follow the restricted timings this year. आमचो रिक्वेस्ट सगळ्यांक आसा जे आमचो शिगमो जो आसा 18 जून रोडाचेर आमकां आमी बॅरिकेडिंग घालता आनी 4 रोड आसता ते बंद करता, पण आमकां इफेक्ट 18 जून रोडाक कांयच जायना. पण याची डिगिंग जाला पळय आता सध्या डायव्हर्जन खूप केल्ल्या तितून काय इफेक्ट जावचो ना. 18 जून रोड आसा पळय तो स्टेट रोडच्या जाग्यार फ्लोट वता पळय आनी एक्चुअली आमी बॅरिकेडिंग सायडीचे रोड सगळे आमी बंद करता, पूण सद्या थिंगा फोंडगोला भागान 18 जून रोडाक काय ना. पण सायडीतल्या रोडांनी हा न्हू ते तुम्ही डायव्हर्जन यूज करताले. आमी रिक्वेस्ट केला तांच्यांनी आमकां इश्युरन्स दिला की आमी टेम्पररी रित्या सद्या आतां बंद करपाक येना. केन्ना बंद आमकां आमचो सोड 11 न्ही, ताच्या पयलीं तेंपानी तुमकां आमी रस्तो 11 तारखेर तेणी पयलूच आमकां मेळान सांगला 15 तारीख देखून हांकां डेडलायन आमी रिक्वेस्ट केला न्ही 17 तारीख जातलो म्हणटा तूं. आमी रिक्वेस्ट केला न्ही आतां जातलो काय तेणें तें करून घेवपाक जायना जाल्यार आमी बॅरिकेडिंग घालून रोड बंद करता. आमी हेजें जाता तेजे रस्त्याचें मेन मदीं जे जाग्यार वयता पळय ते तुमी चेक करा, थंय फोडले रोड्स डिगिंग वगैरे म्हणून ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम जाता न्ही सर. ना एवरी इयर तेंच करता, एवरी इयर तेणें डिगिंग लायलें न्ही सर. तशें म्हणीन आपण भितर येत ना जी जंक्शनां आसा पळय जंक्शनां ते भितर भितर बंद करता, ते जंक्शनाचे भितर सगळे डिगिंग ट्रॅफिकाक काय प्रॉब्लेम जावचो ना अशें ट्रॅफिक ट्रॅफिकाक जावना तरी लोक जे शिगमोत्सव पळोवपाक येतात तांकां रावपाक कशें पार्किंग मागीर कशें सगळेच रोड सगळेच हेचेर डिगिंग ना, दोन रस्ते सोडून आसा. आतां जर तो शिगमो त्या रोडार आमी करता जाल्यार ते सीसीपी घेवन जास्तीत जास्त जे
क्लियर करपाक जाय पळय तितले तरी क्लियर करून घेतले. आमकां दोनूच कडेन आहा तो बाकीचे काय ना. दोन एक 18 रोड हाजे कडेन तेजी फर्मासी दोन्ही सायडीन पत्री घातल्या दोन्ही सायडीन. आमकां तो पत्र्यान लोक खंय पत्री भरले? घातला तो फायदो जालो कित्याक थंय लोक रावत नाशिल्ले फुटपाथ आहा दोन्ही सायडीच्यान. आतां तो रोड आमी बंद करताले. मधल्या रोडाक अशें रावना तुमकां लोक. इफेक्टूच जावचो ना म्हणटा ते. इफेक्ट जातलो ना म्हणना 5-10% तरी जातलो. 90% जावचो ना कित्याक रूट मेन आमचो रूट आतां बरो क्लियर आसा. सारके जनरल रिव्यू आसा तुमच्या सगळ्यांचो रिव्यू. कित्याक? when you talk about शिगमो की तांच्यांनी टायमार येवपाचो. आमी 4 आमी पणजे स्टार्ट करता. आमचो शिगमो स्टार्ट जाता 4 परेड. ते 4 त्या टायमार सगळ्यांनी रेडी रावपाक जाय. ते 4-5-6 बसून तेंच्या टोटल रेडी रावपाक जाय. आनी आमी 8 बसून 8-8:30 सुद्दां आमी टायमार आमी आमची गेट बंद करतले. ताच्या नंतर भितर कितले आहा तितल्याकूच 10 बसून सोंपयतले. जो लेट येतलो आफ्टर 8:30 तांकां आमी भितर घेवचे ना. आनी ते येता जायत तांकां प्रायजाय मेळचीच ना. आनी जे आमचे आयकना कमिटीचे जावं पुलीस आसता पुलिसाचे आयकना त्या मनशांक आमी सांगून दवरलेले आहा निमंत्रण डिस्क्वॉलिफायड करते म्हणून. जे इतले म्युझिक आसता ते कमी करिना न्ही ते. आतां टायमींग दिला ते जातले बट फक्त टायम जो आसा तो प्रत्येक ऑर्गनायझर कोण आसा ताणें तो टायम सांबाळपाचो मेन.